प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना सेंट ट्रीज ऑफ कॅलकत्ता हिका जेन्ना नोबल पीस प्रायज हो एवॉर्ड दिलो आनी तो एवॉर्ड घेवन ती भायर येता आसतना खंय एका जर्नलिस्टान तिका बेजार करूंक ताचे लागीं खंय एक प्रश्न विचारलो. तो म्हणल्यार, आतां तूं इतली पिरायेची जाल्या, तूं जाणटी जावपाक पावल्या आनी तुका दिसता की आख्ख्या संवसाराक आनीक शांती येतली म्हूण तुजे वरवीं. आनी असल्या वेळार ती निराशी जावंक ना, पूण तिणें रोखडोच जर्नलिस्टाक जबाब दिवन सांगलें, म्हजें म्हणटा सोपन ना की म्हज्यान आख्ख्या संवसाराक शांती हाडूंक जातली, बट आय एम जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वॉटर इन दी ओशन. हांव जावन असो एक धाकटो थेंबो उदकान जो शांती पासत ह्या संवसारांत वावुरता. आनी उपरांत रोखडेच सेंट ट्रीजान ताचे लागीं विचारलें, तशें जाल्यार म्हणटा तूं म्हाका सांग, ह्या म्हज्या वावरांत शांती पासत तूं म्हाका सांगात दितलोय. आनी कसल्या वेळार ताणें म्हणलें, वय हांव दिवंक तयार आसां. आनी ताणें म्हणलें, आतां आमी जाले 2 ड्रॉप्स ऑफ वॉटर इन दी ओशन. मागीर ताणें विचारलें, तुवें लग्नाचो संस्कार घेतलाय? ताणें म्हणलें, वय. जाल्यार तूं तुज्या पोतिनी काडटलो ही आमच्या वावरांत? ताणें म्हणलें, वय. तशें जाल्यार आतां आमी जाले 3 ड्रॉप्स ऑफ वॉटर इन दी ओशन. आनी उपरांत ताणें निमाणो प्रश्न विचारलो, लग्न जावन तुका भुरगीं बाळां आसात? आनी ताणें म्हणलें, 3 भुरगीं म्हाका आसात. आनी ताणें म्हणलें, ताकाय हाड. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, वय हांव हाडटा. आनीक आतां ती म्हणोंक लागली, नाव वी आर 6 ड्रॉप्स ऑफ वॉटर इन दी ओशन. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भागाक घेवन कसलोय वावर करता तेन्ना ताचो इफेक्ट सुबेज जाता. आनी ताकाच लागून आयचो विशय आमकां तेंच सांगता, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन सगल्याक भागाक घेवन परिशोदीक वाट चलूंक आमकां उगडास करता. मोगाच्या इश्टानो, जेजूच्याय वावरांत आमी पळयता, जेजू बापाचें राज ह्या संवसारांत इस्तापूंक आयिल्लो. आनी जेन्ना तो स्वर्गार वेचे आदीं तो आपल्या धर्मदूतांक शिसांक तो तयार करता. आपणा उपरांत, आपल्या स्वर्ग प्रवेशा उपरांत आपल्या शिसांनी आपल्या बापाचें राज चालू दवरूंक. आमी जाणा ह्या दिसांनी आतां 2 वर्सां जावन आमी परिशोदीक सभा हाचेर आमी नियाळ करीत आसा. आनीक आयचोय विशय ह्याच परिशोदीक सभेचो विशय आसा, ताजेर आदारलेलो आसा, फॉर अ सिनडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन. दुसरें उतर जें म्हत्वाचें ह्या सिनडाच्या परिशोदीच्या विशयाक आसा तें जावन आसा सहभागिलीपण, पार्टिसिपेशन. आमी जाणा आमच्या सैमांतूय आसा तें म्हणल्यार वन मॅन शो करपाचें, एकलोच वावरपाचें. पूण आमकां ही परिशोदीक सभाचो विशय आनीक आयचो विशय आमकां उगडास करता, आमी जावं याज्ञीक कशीं, धार्मिकां कशीं, लौकीक भावां भयणां सांगातान आयच्या काळार आमी देवाचें राज विस्तारूंक आयचो विशय आमकां उगडास करता. मोगाच्या इश्टान आयचो विशय मनांत दवरून भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ करूंक हांव कितें तरी वाचतालो. आनी सोदतां सोदतां म्हाका एक आर्टिकल मेवलो. आनी त्या आर्टिकलाचें टायटल जावन आसलें, हू वॉज फ्रांसीस झेवियर? फ्रांसीस शावेर कोण? आनी थंयसर पयलोच जबाब मेळटा तो म्हणल्यार, ही इज द ग्रेटस्ट मिशनरी इन क्रिश्चियन हिस्ट्री. आनी खरेपणी आमच्यान म्हणूंक जाता तो व्हडांतलो व्हड मिशनार आपलो देश सांडटा, जावं जपानाक जावं गोंयांत येवन क्रिस्ताचो निरोप तो दिता. आनी थंयसर हो बरोवपी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे 3 गूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर ताचो गूण म्हणटा एन्थुजियाजम, ताचे भितर म्हणटा उमेद आसली. आनी उमेद कसली काय पयले सुवातेर म्हणटा टू सर्व गॉड, ताचे भितर उमेद आसली देवाची सेवा करूंक. दुसरे सुवातेर मेळटा ताचे सवे म्हणटा पॅशन ड्रिवन अचिवमेंट. आमी जाणा जायते फावटी आमी सपनां चिंत्ता अमकें करतलें म्हूण, आनी जायते फावटी आमची सपनां आसात ती सपनांच उरतात.
पूण आमचे भाग्योन फ्रांसीस शावेरा सोबें आमकां दिसता ताजें सोबें पॅशन आसलें, सोपोन आसलें टू टर्न ड्रीम इन टू रियलिटी. आनी ताचें सोपोन जावन आसलें थंयसर हो बरोवपी म्हणटा टू हेल्प अदर्स टू फायंड गॉड. म्हणजे दुसऱ्यांक देव सोदून दिवंक आपण आदार करूंक. मोगाच्या इश्टानो आमी जाणा, आमी जायते फावटी आयकता देवाच्या उतराच्या उजवाडान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक देव अणभव मेळटा. आनी उपरांत हो देव अणभव तो आपणाकूच दवरिना पूण दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. आनी ताकाच लागून ताचो दुसरो गूण आमकां सांगता पॅशन ड्रिवन अचिवमेंट टू हेल्प अदर्स टू फायंड गॉड. म्हणजे आपणाक अणभव मेवला तो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. आनी तो बरोवपी तिसरो ताचो गूण सांगता तो म्हणल्यार ओपननेस टू द इन्फ्लुएन्स ऑफ अदर्स. आमी जाणा तो आपलो देश सांडून दुसऱ्या देशांनी वावर करूंक आयलो. आनी जेन्ना दुसऱ्या देशांनी वावर करतना ताका वेगवेगळे भाशेची मनशां मेळ्ळीं, वेगवेगळी भाशा उलोवपी, वेगवेगळो तांचो कल्चर आसलो, वेगवेगळें तांचें न्हेसप आसलें. पूण तरी आसतना ताणें तांकां मानून घेतली, जावं कापीण घेवन देवाचें उतर, देवाचो संदेश तो तांकां दिवंक वावुरलो. हें दाखयता कितें ताका मन आसलें, जो अणभव आपणाक मेवला तो दुसऱ्यांक दिवंक. आनी दुसऱ्यांक दितना दुसऱ्याय लागीं कितें तरी बरें आसा तें ताणें ओळखून घेतलें आनी तांकांय आपल्या वावरान सहभागी ताणें केलें. तर मोगाच्या इश्टानो आयज आमी ह्या विशयाचेर भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन सगल्यांक भागा घेवन परिशोधीक वाट चलया ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या खासगी जिवितान आमी कितें घेवंक जाता काय. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आयज करीत भाशेन लौकीक मुण्यारपणा पासत आमी आयचे नोवेनाचो दीस भेटयला. आनीक आमी जाणा आमचे लौकीक मुण्यारपणा करीत भाशेन आमचे डायसिजन सेंटर फॉर ले एपोस्टलेट जायतो वावर करता. आनी तांतलो एक वावराचो फळ कसो आमी जाणाव आमकां एवरीडे जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश वाचूंक नियाळूंक मेळटा. आनी चड शेवटी आमच्या जिविताक कसलो तरी संदेश मेळटा. आनी खंय हें पुस्तक जिविताचो प्रकाश जावं डेली फ्लॅश कोण तयार करतात काय, आमचो डायरेक्टर आसा डायसिजन सेंटर फॉर ले एपोस्टलेट, ताच्या फुडारीपणा खाल आमची लौकीक भावां भयणां हो संदेश तयार करून आमकां देवाच्या उतराचो संदेश वाडटात. तेच भाशेन आयच्या दिसाक दुसरें आमचें सेंटर आसा तें जावन आसा DCSEM डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया. आनी ताचोय डायरेक्टर आसा तो आमकां दर विकाक एक पावटी डिजिटल न्यूज दिता. आनी ह्या न्यूजा वरवीं जावं आमच्या फिरगोजांनी जे कितें एक्टिविटीज कार्यावळी जातात तो आमकां विकाक एक पावटी जावं वॉट्सॅपाचेर जावं दुसऱ्या वस्तू वरवीं तो आमकां पावयता. आख्ख्या गोंयांतल्यो खबरो तो आमचे मुखार दवरता. जाल्यार तिसरें जावन आसा DPS आयच्या दिसाक मिसाचे बेडेन वांटो घेता डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट. आनी कोंकणी भाशेन ताका म्हणटात दर प्रांतीक गोंवळीक संचालय. आनी ताचोय वावर म्हणल्यार ऑफिसाचो वावर जावन आसा ह्या वर्सा खेरीत भाशेन नव्यान फिरगोज गोंवळीक स्थापनी करूंक हें सेंटर ऑफीस वावुरता. आनी मोगाच्या इश्टानो हातूंतल्यान जेन्ना आमी आमच्या फिरगोजांनी फिरगोज गोंवळीक सभेची वांगडी जाता तेन्ना आमकां जावं लौकीक फुडारीपण जें आपण आमकां आमच्या बावतिजमा वरवीं फावो जालां तें अदीक बरतेन जियेवंक आमकां सोंपेपण मेळटा. आनी जेन्ना आमी फिरगोज गोंवळीक सभा म्हणटना थंयसर आमचे ह्यादनीक भाव आसतात, फिरगोजेंतली म्हत्वाची धार्मीक भावां भयणां आसतात आनी तेच भाशेन आमची लौकीक भावां भयणां आसतात, जावं समुदायाचे फुडारी जावं एसोसिएशन जावं मुवमेंट्स आसात ताचे फुडारी. मोगाच्या इश्टानो जायते पावटी आमी इंडिविज्युअली वावर करता पूण जेजून जसो शिसाचो सांगात घेतलो भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपलोय वावर दुसऱ्यांक जावं आपले शिकवणेंतल्यान देवाचें राज परगटूंक आदार मागलो तेच भाशेन जायते पावटी आमकां आगोड जाता दुसऱ्यांचो सांगात घेवन देवाचें राज विस्तारूंक. आयचो विशय आमकां सांगता आमी सगळीं पाद्री म्हत्वाची लौकीक भावां भयणां सांगातान आमी वावरूंक जाय. आनी सांगातान वावुरपाची बुन्याद आमकां खंय मेळटा काय, आमचे हे पावटी ऑक्टोबराची 4 तारीख ते ऑक्टोबराची 29 तारीख परिशदीचें फर्स्ट सेशन जालें. आनी थंयसर ताणें हें सेशन जातच ताणें एक सिंथसीस रिपोर्ट काडलो
आनी ताचें टायटल जावन आसा अ सिनडल चर्च इन मिशन. आनी थंयसर तो पयलीच वोडी आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता ती म्हळ्यार भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक पयली चीट 12वो आवेसोर 13वी वोड. आनी थंयसर आमकां अशीं उतरां मेळटात. फॉर इन द वन स्पिरीट वी वर ऑल बॅप्टायज इन वन बॉडी. मोगाच्या इश्टानो, देवाचो वावर सांगातान फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां आपोणे आनी मिसांव फावो जाला. फकत ह्या आपोण्याक आमी होयकार दिवून आमच्या जिवितांतल्यान ते आमी वेव्हारान घालूंक वावरूंक जाय. तर आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन जां आमी याज्ञीक धार्मीक लौकीक भावां भयणां आमचें फुडारीपण आमचें आपोणें आमी अदीक उमेदीन जबाबदारेन जियेवूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागता आसतना आनीक थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर ताचीच आमी आमकां कृपा घेवया आनी ताणें आमच्या हातान बावतिजमा वरवीं आमकां आपोणें मिसांव आमच्या हातान घातलां. ताका आमी विस्वाशी रावूंक आनी सांगातान आयच्या काळार देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया.